त्याची 3 गायो लायटीचो शॉक केल्या कारणान त्यो मेल्ल्यो आसात. आनी सांगपाचें म्हळ्यार तेंची तिनी पाडकां आसात. 2 जी आसा ती 12-15 दिसाची आसा आनी एक आसा ती पाडशी आसा 1-1.5 म्हयने सुमार. आनी 2 जी आसा एक अमृत आटो तेगी एक गाय आनी एक जी आसा ती नवलो झरो तेजी एक गाय तेजो पाडो मिळून 5 गोरवां जी आसा ती लायटी शॉका लागून ती मेल्ली आसा. आतां पळोवपाक गेल्यार थंय जर पळोवपाक गेलो जाल्यार खांब्याक काय म्हणजे लायट की शॉर्ट जावन वायर बी सकयल पडलो ना. खांब्याक पास जावन तो करंट सकयल येवन पुराय जमणेक तो करंट जो आसा तो पसरलो आनी तेजे खातीर ती गोरवां मेल्ली. आनी समज आतां ते सायडीन माल्ली तिरवाची भुरगीं वयतात शिकलेली थिंग गोरवां गेली जाग्यार समज भुरगीं जर चलत गेली दनपारची कोणी जर गोरवां जर मेल नसली जाल्यार कारण ती सांजे मागीर ताका दनपारची बस आसना आनी तेजे लागून ती भुरगीं जर गेली जाल्यार त्या भुरगीं जर मेल्ली जाल्यार कितें जातालें. गोरवाची राखणी आसा पळय गूर राखपाक गेले आमी ते आमी 4 जाण तरी एक कडेन गेले तर एक गाय कितें जालें पळोवपाक सगळीं गेले आमी 4 जाण मरताले. डिपार्टमेंटान लक्ष दवरचें कितें कोण त्या कोण लायनीक आसता कोण लायटमॅन कोण ना कोण असतात तेंच्यान पळोवपाक जाय बाबा झाड किंवा कितें लायटीचेर पडलें आसा हें पळोवपाक जाय आनी उतल्यान कितले वोल्टेजीचो करंट दिल्लो वयता त्या लायनीक तो पळोवपाक जाय. आनी हो करंट जो आसा तो जमनीक आसलो समज पावस जर पडलेलो जाल्यार तें उदक खंय वयता तितलो म्हळ्यार तो शॉक उरतालो. ते बीन एक गोरवां लागून सगळी गोरवां वचपाची तितल्या एक मणीपणाची आस्ती गोर धांवून घातली. जांच्यो गायी मेल्यात ती तांच्या दुधाच्या धंद्याचेरूच जगतात. आता प्रसंगाक सरकारान हातभार लावचो म्हूण गोरवांकार मागतात. आनी उतल्यान 5 गायो म्हण तेतूंतल्यान तेंची 3 पाडकां आसात 3-4 पाडकां आसात म्हळ्यार टोटल आतां पाडकां काय जगची नात मागीर कमीत कमी 9 गोरवांचो एक वांगडाच खून जालो आसतलो. सो हेजे खातीर सरकार आतां एक गाय जर पळोवपाक गेली कमीत कमी रेट 30,000 रुपया गायची रेट आसा. सो कमीत कमी हेजेर लक्ष दिवन 5 गायची गेले जाल्यार तुमी सरकाराक कळटा जाल्यार हेजेर कितें तरी नजर घालून ह्या लोकांक कितें तरी आदार करचो कारण हेजे तेंचो आनी आदार ना तेजेर पोट तेंचें. लायटीच्या खात्याचो जेई म्हणटा खांब्यावेल्या जंपराक प्रॉब्लेम जाल्ल्यान शॉक जमनीर मारलो. आमगे ते वयर पोलाची जे डिस्क आसता पळय ती कट पॉइंट आसता पळय ते डिस्क मध्ये ते घुवलें कळ्ळें तुका घुवन मागीर ते सगळं ते आमचे कट पॉइंट म्हणजे जंपर आसता न्ही तेंगा कट पॉइंटाक ते डिस्क घुंवतकीर ते जंपर मरे सगळं ती 4 पिन आसता 2 बाकी 2 फेज वर एक फेज आसता सायडीच्यान 2 फेज आसता पळय 2 फेज क्रॉस आमी ट्राय केल्ले आसतात 4 पिन ते चॅनलार सो ते घुवन मरे डिस्क घुवन ते जंपरा पळय टॉपाचे ते सगळं चॅनला लागले चॅनला लागले म्हणटकर त्या पोलांतल्यान तुका डायरेक्ट हें जालें न्ही लिकेज सप्लाय सगळें जाली हय कळ्ळें तुका. सो ती गोरू जी आसा ती एक्झॅक्टली ते सगळं जाल्ली. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार.